आदीन धरला माजरा वय फाटल्यान हांगा बरें हा पळय सगळ्यांना खेळटा भुरगीं तुका याद आसा ना तू येता आसला का तुझ्या मेमरीजला आधी सध्या मामागेर आसला आनी हांवें 2-3 दीस ब्लॉगूय करून आसले कित्याक म्हाजें मातशें सारकें नासलें आज मातशें बरें आसता म्हणजे सगळें बॅक काणसून एक सायडीक सून खबर ना रिप्स बीन हांव पळय खूब दुखोंक लागलें लास्ट टायम डॉक्टरा कडेन दिल्ले आनी टॅबलेटी सारकी घेवन आसल्यो सो हांवें म्हटलें आतां ते कंटिन्यू सारकें करतलें फ्रांसीस म्हणटालो म्हाका डॉक्टरा या म्हणून आसूं म्हटलें पळोवया सद्या थोडे दीस बरें दिसतालें पूण आज मातशें म्हाका बरें दिसता आनी आरवी आसलेलें आई बीन गेली घरा परत येयली कालूच रातची येयला ती आदी आसलो मामागेर जाल्यार आदी अभय आदीक काम दिला ते सगळें डेकोरेशन तशें म्हाकाय काडूंक गावना काडूंकय नासलें आदीक मातशें काड सांगलेलें आदी काडटा न्हय आदी आनी हे बाई आसली आमगे आरवी हाय कर मरे हाय 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 हे बाय आनी आरवी खेळटा ती काय जाणां खेळटा ती आतीक म्हणलें मातशें ते वयर तर आनी काड बोलून सगळें डेकोरेशनाचें बीन सगळें काडून बट तशें काडप ना आदी तें तशें काडलें तें सोमतें सुटलें तें जेवण करतालें मोसूर उकडला मोसूर बटाट बीन घालून रोस करता आनी फ्रांसी म्हणलें सोया आहा तेजी भाजी करून सो सोया भिजतून घालून केल्लेलें मदींच पावस आसता मदींच वत येता मदींच फांतोडीचे पावस येता रातचो पावस येता केन्नाय कितें जाता खबर ना सो फ्रांसान रातचें धाडून दिसता भितर दवरलेलें बायचें सेन हें आसलें मातशें पळोवया भितर कितें जाला सो बायन हांगासर कांदो तळशेन दवरलेलो हें भाजी करपाक सोया बॅन भिजत घातलेलें तें आतां घालता ती भाजी टमाट बीन चिरून दवरला आनी हें हांगा जालें दिसता म्हाजें सुटलो कुकर मोसूर घातलेलें मोसूर रोस करतलें मोसूर उकडला बटाट बीन घातले हितून मातशें हळद आनी मातशें मीठ घालून उकडलेलें सो तें जालें तेजो रोस करता आनी हांगा बायचोय कुकर जालो आमी तो वेज आयज बायक नुस्तें आहा तें बायक मातशें करून दिता बायक बरें येता तितून तें दोनूय जालें की म्हजें जालें का सो ऑलमोस्ट म्हजें सगळें जेवण जालें लास्टूच हें रोस जालो शीत बीन सगळें जालें मम्मीन हें केलां मुळ्याची भाजी केला हांवें मुळ्याची भाजी खायत ना पयलींसूनच खायना सो मातशें फ्राय जावपाक दवरलां आनी सोया चंक्स कशें जाता खबर ना पळय सगळें मिक्स घातला मटर बीन हांवें न्हू बरें मातशें उबलावन घातला हितून बटाट बिटाट सगळें घातलां मातशें आनी मातशें ड्राय करतलें मातशें शिजोवपाक दवरलां की सोया चंक्स हांवें मातशें वॉर्म उदकान बरें फुगत घातलेलें आनी बरें पिळोवन घातलेलें का सारकें तें मातशें सगळें घातलां आनी मातशें ड्राय जावन उदक सुकोवन येता हातूंनी आनी मागीर बंद करता तसो कवर करून दवरता तसो कवर करून दवरल्यार सोया चंक्सूय मातशें बरें शिजतलें आनी सगळें बरें ड्राय जातलें भायचेर दवरलां तयार दवरलां भायचेर रेडी करता बायक बरें येता आनी बायक पळोवया न्हिदता जाल्यार ट्राय करता न्हिदपाक बेगिना आज आमी न्हू एक्चुली म्हाका आयज 3 कडेन वचपाक जाय आतां खंय पावता म्हाका कांयच खबर ना एक कडेन तर वयतलीच आमी आनी दोन कडेन आनीक आहा सो कशें कितें आमी रिटर्न केन्ना पावता खंय कितें वयता कांयच खबर ना आतां मातशें सगळें बेगीन करचें पडटलें भायर सरपाचें आहा म्हटल्यार पळोवया चलो सो आतां टायम जालो आहा 4 बेगीन आमी जेवण बीन सगळें केलें बाय बीन हाडून न्हिदयलेलें बरोवन बीन आनी आमी सगळीं रेडी जालां आतां वचपाक एक्चुली आतां आमी वयता मारगांव सोनी दीदीक बीन हाडपाक की सोनी दीदीची गाडी बीन ब्रेक ग्रावंड जाली आतां येवपाक म्हणजे तुमकां खबर आसा पांय सारको ना आनी ते मेकअप बॅग हे ते सगळें आहा ती बसीन येवपाचें आसली सो आसलें म्हटलें हांवें म्हणलें दीदीक म्हणलें तूं राव गो आमी येता आमी दीदीक हाडूंक वयता आनी ह्या हिरोइनीकूय समचो व्हरता एका परवाच्यान स्कूल मागीर स्टार्ट जातलें हेंचें बेगीन स्कूल स्टार्ट न्हू खबर हय जाल्यार सो बीन अशें लेट दिसता खबर ना पूण हेंचें मातशें बेगीन स्कूल स्टार्ट वयता आसतना तेका व्हरता आमी वयता बायक न्हिदयलेलें आहा समजा तशेंच उखलून वता की आनीक लेट जावत आनी आनीक टायम जातलो आमकां सो हांव व्हरता सो चलो आतां आमी भायर सरता खंय पावलें गो आरवी खंय पावला आदी खंय पावली रे आमी खंय वयता ते आजून आरवीक खबर ना खंय वयता गो आमी खंय वयता रे गंगोक वयता खंय फ्रांसी बाबा खंय वयता रे आमी गंग बाय उठल्या बे आमचे गंगोक वयता न्ही रे बाबाक सुद्दां खबर आमच्या खंय वयता ते आरवीक खबर ना ओहो हो खंय बाबा दीदीक खबर ना खंय वयता ते आरवीक तुका सांगत मरे तू सांगत नाशिल्ला आसरा आमी खंय वयता गो पयल्या मुगो खबर आहे का फ्रांसी बायक सुद्दां खबर ना आसा खंय वयता ते गंगोक खंय दीदी खबर ना पण आमच्या आसराक बाय खबर आहा न्ही रे बाबा आनी आजी मातसो डावन पडटलो दिसता आतां सद्दां न्हिदतलो न्हू दादी मातशें शकता काल चड स्विमींग केल्या आदीन
आता आम्ही वयता मारगाव सिटी. त्याचे तोंड बी कशे आले मारगाव म्हणता गीत खंय गो हा मंगा का बंगा भाऊ खवयता आम्ही मारगाव. तू म्हण मारगाव म्हण नाही हे शोन ट्रॅफिक झाला ना म्हणता ना रे बा मारगाव म्हण मंगा हा म्हण बाबा मारगाव म्हण माझी माव म्हणते ते मंगा मंगा म्हणते मंगा का पंगा म्हणता पहिला बरं रे मँगो रे एकूच झाला होय होय. सो आम्ही बाय सरपती असली तिनांक पण आमका करता 4:30 झाली आणि बाई न्हिदलेले. सो बाय ऍक्च्युअली एक वर तर बाईन जॅम काढली बरी आमच्या एका पळय फाटल्यान पोंग जाय गाडयो. सो पावले आम्ही तिथे ते गुवाहाटीक आणि हांगा शॉपार कितें घेतलें आनी हेंका पळय हेका फ्रुटी जाय. फ्रुटी कशें पिवंक सोदता पळय बाय फ्रुटी पिता फ्रुटी. सो आम्ही येईल हांगा दिदी कडेन भायर रावलो गरमी आता भितर म्हणा भायर धाकटी ती माजरा हा हांवें आदीन धरला माजरा आ वय हे काय करीना पळय ते त्याच्या व्हडले राक्षीण कोण हे हे तरी त्याच्या चढ बरे गुड बॉय गुड बॉय. सो आम्ही भायर सरताय बाय आता बाबा बाय बाय कर सगळें दिदीला फुडल्यान बाय काय बरे व्ह्यू जा. ती मासी एक बाय बाय करी ती मासी एक बाय बाय कर आसरा बाय बाय कर हे बे मांग बाय 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 शाण्या कोणाक हांगा म्हणटा बाय बाय वंदना माची हा तर बाय बाय कर बाय बाय किती बाय किती मग बाय कर हे बाय कीर्ती आसले कीर्ती कर आता आमगे परत आता दिदीक परत व्हरी आमगेर कीर्ती आणि स्कूल जाल्या लागी पावले स्कूलाक कोण वयतलो मागीर व्हरोंक येवंक गो तूं परत बसोया म्हणटा भितर दीदी येयले पळय दीदी येयली आता सीट बरो दिसता हा बाय फाटल्यान हांगा बरें हा पळय सगळ्यांना खेळटा भुरगीं सॉलिड जाना खेळटा हांगा आसूं तुका याद आसा ना तू येना आसला का येतालें तुझ्या हांगा मेमरीजला ना पण हांगा आतां बरें जाला म्हणटा आतां बरें आता जाला हे बे हांगा पावला ती चावी बीन व्हरपाक येयला आतां रावली आता आमी डायरेक्ट घरा वयतली आमगेर येना हा येवचें पडटलें हांव व्हरतलो तू कसो व्हरलो कितें जालें ते केक देंवलें पावलें गो तूं घरा शॉपार देंवता कितें शॉपार रावता गासरा आरवी हा आनी हे बे बाई न्हिदला सोमतें हे बे जिजू केक पार्लर ओपन करता गो हा ओके ओके लाईट ऑन असता हा ओके ओके सो हांगा दिदीक देवयला आतां ती वयता बे हा चला बाय 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 पाय दाखय मग तुझो बाबू उठ रे हे बे कीर्ती तू ये ना तुम्ही ये ना हे हात बाय गुड नाईट आम्ही केक कलेक्ट केले आणि शॉप ऑलमोस्ट बंद केले 2 मिनटां लेट येयलेलं केक गावचें नासलें सो केक घेतले न्हू आदीचो मूड ऑफ जावपाक जासलो नाल्यार न्हू वचोंक गावचें नासलें तुका सो घेतले आतां आमी वयतात आमी 2 मिनटां जाल्यार केकूय गावचे ना सरप्रायज आमचो फेल जातलो आसलो थँक्यू रे हां तुका ब्लॉगान घेतलाय ना सो आमी जस्ट केक घेवन येयला तुमी म्हणटा कोणाचो बर्थडे एक्चुली आयज ह्या आदीच्या मम्माचा म्हणजे दिदीचा आनी जिजूचो वेडिंग एनिवर्सरी सो आमकां लेट जालो आनी आमी आतां सगळीं डायरेक्ट वचपाचें पण कितें लेट जालो बायकूय बरोवंक नासलें म्हणून बाय न्हिदतलें म्हणून आमी डायरेक्ट घरा येयली आनी मेन थिंग फ्रेंड्साक लेट जालो न्हू बुकींग बीन घालपाचें आसता सो तो म्हणलो फाल्यां या मागीर म्हणलें दीदी म्हणटलें आदी कित्याक घेवना म्हणून आमी आयजच वयता नाल्यार फाल्यां आमी हांगात येयले की सगळें सेलिब्रेशन करता आसलें सो म्हटलें आयजच वयता सोमतें आदी खातीर एक सोमतें आमी टायमार हाडलें हांव शंकर आनी आदी वचून येता केक कटींग करता आनी येता सो आनी म्हाज्या कजनाचो बर्थडे आसलो आयज खंयी पावना आमी रोशन आनी प्रिन्सचे रोशन रमेशाचो सो आमी वयतले आसले थंय पूण तेवूय सद्या ना आनी आमकां आयज लेटूय जालो थंय पावचें नासलें आमी एक्चुली सो आमचो तसोच बर्थडे मागीर केन्नाय सेलिब्रेशन करता आमी सो चलो सो आतां एनिवर्सरीक वयता आमी केक कटींग करता आनी येता रोखडें सो आमी पावले केक बीन दवरला आतां केक कटींग करतले बे हांगा समाधान आनी निशा येयला हॅपी एनिवर्सरी हे बे समाधान येयला हा आनी निशा गो हे बे निशा हा हय तुमकां सरप्रायज न्हू चला बसा हा हय न्हू
सो केक कटिंग हा कितें आसरा न्हू आसरा जालें आसरा घालून बायक बरयताले म्हणून आमी थेयल्या आनी फ्रांसूस तो बिजा गो म्हणजे पावले न्हू बुकींग जावना न्हू मागीर लेट जातलो आनी बाई न्हिदतले आहले ते आमी थेयले बाईकला बोवाळ घालतले हय बाय बोवाय घालता आनी हेज्या खातीर येयले बेगीन बेगीन पळय दिदीच्या मान दिले सॉरी दिदीच्या मम्मान बायक दिल्ले मान दिल्ले बे बाय स्टार्ट हे काढ हे काढ ये बाय गिफ्ट पळय यो बेगीन यो स्टार्ट बाबा दिदीन केल्ले ते स्टार बीन कीर्ती दिदीन स्टार करून हाडले पळय ते गिफ्ट ओपन जायना बाबा पापू बरे बाबाक दिला वाव म्हण पळय कोण आसा पळय दुदू बीन आसा वाव बेस्ट दिला पळय बरे कपडे आहा बाबा दाखय बरं म्हाका हातीन आसा ती पॅन्ट हा हातीन आसा ती व्हेरी गुड शॉर्ट्स ते बाबा पॅन्ट रे बाबा पॅन्ट रे ते तू घालायता आपूण लावन पळयता बाबा ये पळय हा ओके ओके तू पळयता लावन ओके पळय पळय बरें दिसता बरें दिसता वाव वाव म्हण वाव म्हण हय मम्मा आता घालणार बाबा ते थँक्यू बाबा थँक्यू म्हण फोनार हाय थँक्यू थँक्यू म्हण तांकां थँक्यू म्हण हांगा थँक्यू म्हण थँक्यू मम्मा दिता आता घालणार बाबा हा ओके ओके दाखयता रे दाखय म्हणटा ते आपल्याक हे पळय हा बायचे पळय हा शॉर्ट्स आणि एक हा पिंक पळय फ्लावर आहा तेज्या फ्लावर आहा बाबा हे कितें रे फ्लावर्स पळय पळय फ्लावर्स आहा पळय बायचे हेजेर हात धरले बाबा टी शर्ट न्हू ते हात घालपा पॅन्ट ती पाय घालपाचे ते बाबा शॉर्ट्स वय ते पळय आतां ते सारके एक्सायटेड आहा घालपाक थँक्यू फॉर मच सो जालें आयज आमचें सगळें जालें आनी एक बर्थडे सेलिब्रेशन उरलें आमचें एनिवर्सरी आमी सेलिब्रेट करून येयली बायक विचारताली सगळ्यांना बाय ना म्हणून ना सांगलें बरयतालें म्हणून न्हिदतलें म्हणून पूण न्हिदना अजून सो चलो हांव आतां फ्रेश अप जाता फ्रांसीस चोवपाक लागलो सायडीक तुमकां दाखोवंक शकता की तेणें टी शर्ट घालून